मुणकारी केशी मामलेदार पावंड्यार हाताळटले जाल्यार रान हक्क आनी म्हजें घर संदर्भातल्या केशींचेर उपाय काडटले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयल्यात। अश्यो सगळ्यो केशी 31 डिसेंबर मेरेन 100% सुटाव्यो जातल्यो म्हूण मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिलां। आरडीएक्स वा खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर। राज्य सरकार अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळे इनिशिएटिव्स गोंय सरकारान घेतला। थोड्या दिसाच्या पयलीं हांव 3 केसींचो उल्लेख करता। एक म्हणजे मुणकारीयल केसीस आमी ह्या वर्साक तरी ठरयला की एकूय केस 31 डिसेंबर पर्यंत आमच्या कडेन उरची ना ही आमचे संकल्प आसा की जितक्यो केसीस मामलेदारान ज्यो आहात मुणकारीयल आहात त्यो 100% म्हणजे झिरो डावन करपाचें आमी ठरयलां। दुसरें विच इज एन FRA फॉरेस्ट रायट ॲक्ट हाच्या अंतर्गत जितक्यो केसीस आमच्या कडेन आसा विथ द कलेक्टर्स 100% केसीस आमी नील करतले। आनी थर्ड थिंग इज म्हजें घर। म्हज्या घराच्या अंतर्गत जो कोण एप्लिकेशन करता तेजे 31 डिसेंबर पर्यंत एक सुद्धा एप्लिकेशन जे आहा पळय न्हू हें तेजें पेंडींग उरचें ना। 100% म्हज्या घराच्या अंतर्गतच्यो केसीस ह्यो आमी रिजॉल्व करपाचें ठरयल्या। म्हणून अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो केसीस ह्यो आमी गव्हर्मेंट लेवलाचेर बट ताच्या पलीकडे वेगवेगळ्यो केसीस हांवें जशें आतां म्हटलां तश्यो वेगवेगळ्यो केसीस चालू आसा। ह्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो जनसाथीच्या अंतर्गत ह्यो येता आनी जेणे करून ताका ताजो खूब फायदोय हो खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता।